कळंगूट आणि कानोळे पंचायत वाठार पिडयेंत घालपाक विरोध करपा खातीर 5 फेब्रुवारीक रास्ता रोको आंदोलन करपाचो निर्णय दोनूय पंचायती आनी लोकांनी घेतला. म्हापसा कळंगूट रस्तो आडावपाचो थाराव शेनवारा जाल्ल्या बसकेंत घेतलो. कळंगूट आनी कानोळे पंचायत पिडयेंत घाल्ल्यान लोकांक कसलोच त्रास जावचो ना अशें कळंगूटचो आमदार आनी पिडयेचो चेअरमॅन मायकल लोबो म्हणटा. कळंगूट आनी कांदोळे पंचायत वाठार पिडीएन घालपाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. 5 फेब्रुवारीक रास्ता रोको आंदोलन करपाचो निर्णय थळाव्या लोकांनी घेतला. आज सकाळीच आमची मिटींग जाली कालांगूट आनी कांदोली पंचायत आनी हेर बरे चिंतपी मनीस घुमटचे पासून आनी अशें थारावन घेतलें की आमी 5 तारखेर एक व्हडली रस्ता रोको करतले आनी मागीर तेजी एक पब्लीक मिटींग घेतले. डिसिजन आहा गव्हर्मेंटाचें that no villages should be put in PDA म्हणून for the earlier government and now suddenly हे दोनच विलेजी घातल्या आनी इट इज रॉंग कित्याक दुसरे विलेजी आहा कोस्टल विलेजीस आहा विच हॅव डेव्हलप लायक कांदोली आनी कालांगूट हे हो लोकल MLA करता फकत आपणाक कंट्रोल घेवपाक बिल्डरांचेर आनी लोकांचेर. कळंगूट आनी कांदोळे पंचायती वाठार पिडीएन घातिल्ल्यान लोकांक कसलेच त्रास जावचे ना अशें आमदार मायकल लोबो म्हणटा. Demarcate area for parking lots, around 4 parking lots in Kandolim till Shikere. So all these works will be done. आणि हे जे लोकांक फटयता आयज हे जातले ते जातले पीडीए जाल्यार तुमकां इतले एक्स्ट्रा पयशे फारीक करचे. एक्स्ट्रा पयशे कोणाक कांयच फारीक करपाची गरज ना. वी विल ऑल्सो एस्टॅब्लिश द ऑफिस इन कलांगूट. We will write to CRZ, whatever houses comes within CRZ, whenever the file comes to us, we will take a joint meeting with CRZ. And whatever is existing, we will regularize as per 2011 notification of Goa Coastal of CRZ. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे खालच्या लावार्थ्यांची समाज कल्याण खातें सतावणूक करता. येवजणे खाला नोंदणी केल्या पूण आतां परत लावार्थ्यां कडच्यान येणावळ रावितो दाखले मागतात म्हूण कुडचडेचो आमदार आलेक्स रंजिनाल उलयलो. DSS लावार्थ्यांचो सर्वे सारको जावंक ना. सरकारान हें बंद करचें म्हूण आलेक्स मागता. गोंयांत कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासला. मुख्यमंत्र्यान लोकांच्या सुरक्षे खातीर पावलां उबारचीं अशी मागणी आलेक्सान केल्या. डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअराचे 3 कॅटेगरी हे दिता, 3 कॅटेगरी असिस्टंट दिता. एक सिनियर सिटीजनाक, दुसरी सिंगल वुमन आनी डिजेबल्ड, थर्ड डिजेबल्ड पर्सनाक. हे तिनी कॅटेगरी असिस्टंट्साक मेळना ते मेळना सारकें. वयल्यान त्रास करपाचो प्रयत्न चालू आहा गव्हर्मेंटाचो लोकांक. हेका आतां डिलिबरेटली तांकां नोटीस येवपाक लागल्यात आनी नोटीस येवपाक लागल्या कितें म्हणून शोकॉज दिवपाची मायग्रेटेड मोबायल बरयलो आहा आनी 3 वस्तू हाडे म्हणटात. एक प्रूफ ऑफ एज, 15 years डॉमिसायल, 15 years रेजिडेंस बाय मामलादार, इनकम सर्टिफिकेट बाय पंचायत. आतां दे हॅव डन वन सर्वे. ती सर्वेचे कोणाक ना बाय पाय ना पूत ना काय ना. नो वन इज देर इज नो क्लियर कट डिटेल्स ऑफ द सर्वे हू हॅज डन. तूं आनी प्रूफ ऑफ एज आनी हाडोलें नाका. तो कितली एज आहा ती DSS कॉमेंट्स करता आसतना तुका कळलें तेन्ना तुवें पयलीं सर्वे घेयलोली. डिलिबरेटली तुमी त्रास करतात. There is no law and order in this state. The fear that is there in the minds of the people have to go. What steps I want to know from the chief minister with the home minister, what steps he has taken की बाबा आमकां हे आमचे गांव आमगे गोंयांत हे स्टेटीन सिटीजन इज फ्री, आपल्याक सेफ्टी बरें आहा म्हणून सांगपाक स्टेप कितें गेले ते म्हाका चीफ मिनिस्टरान सांगनी. आनी टायम एंड अगेन वी आर चार्जिंग इट इज अ नेक्सस बिटवीन द पुलीस, पॉलिटिशियन एज वेल एज द thief accused. नॅशनल गेम्स 2015 केरळांतल्या तिरुवनंतपुरमांत शेनवारा सुरवात जाली. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकार, केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू आनी हेर मानेस्तांच्या हजेरेंत सर्तीचें उक्तावण जालें. सर्तींत गोंया सयत 36 टिमी वांटेकार जाल्यात. सर्तींतल्या खेळाक आयतारा सावन सुरवात जातली. 14 फेब्रुवारी मेरेन सर्त चलतली. सर्तीच्या उक्तावण सुवाळे उपरांत सांस्कृतीक कार्यावळ जाली. Will be very strong in wrestling for sure. There will be other sports as well. And this is the team from Goa. And Goa, who successfully hosted the Lusofonia Games last year, they will come. They will be strong in football as one of the items for sure, one of the disciplines for sure. We have a total medals 1,369 for grabs. Of course, Manipur, Haryana, Maharashtra, and Kerala was number 7.
अपनी गाथा व्याख्यान कर रहा है। विचायक रहेगा कि सचिन तेंदुलकर के हाथों में मशाल है और इसी के साथ जैसा कि हम बोल रहे हैं, और अब पीटी उषा और अंजू बाबी जॉर्ज की बारी है उनसे मशाल लेने की। PT Usha, well, 5 medals at the Asian Games in Seoul in 1986. To have won a medal in the World Championships in Paris with a tremendous leap in her long jump of 6.83 meters, which stands as a record today. सो न केवल केरला को बल्कि भारत को गौरवान्वित करने वाली 2 महिला एथलीट्स ने आज यहां मशाल जला दी और इसी के साथ 35वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल प्रज्वलित हो चुकी है ग्रीनफील्ड स्टेडियम। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.